Antonia, A28, page number 14, A28. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयज आमी 6वें नोवेन करता सांतानाच्या मोना. रीत भाशेन सगळ्या भुरग्याच्या देण्यांक मागतल्या जोडप्यां पासत आयच्या दिसाक आमी मागुया. देवान तांकां भुरग्याचें देणें फावो करून आमची फिरगोजीन जी भुरग्याचें देणें सोदतात देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां भुरग्याचें देणें दिवंक आनी आमची पवित्र सभा चडूंक आनी वाडूंक मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता देवाक दिनवासून क्लिवन फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक आयज देवाक आर्गां दिवन ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या मागणेन आयज धरुया दिलील फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी आमची 400 वर्सांची समरमणी चालू आसतना आमच्या दर एका कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमच्या वावराचेर आमच्या मिसावांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सगळींचीं कोण बरीं नात तांचो उगडास करुया आनी सगळींचीं कोण त्रासान पडलेलीं आसात घोडे पावसाक लागून हुंवाराक लागून आनी हेर कारणाक लागून तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण हे भेटेन मागुया. ह्या दिसांनी आमची गोंयची असेंब्ली चालू आसा. आमच्या 40 आमदारां पासत मागुया तांणी जबाबदारीन आमच्या गोंयचे पासत ही भासाभास करूंक आनी बरे ते निर्णय घेवंक आनी जें कितें चुकीचें आसा तें पयस करूंक ते जबाबदार जावंक तांचे पासत मागुया. तशेंच पार्लमेंटूय बीन सेशनान आसा. आमचे सगळे पार्लमेंटेरियन्स आसात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांणी आपली जबाबदारी आमच्या देशा पासत आनी देशाच्या लोकां पासत करूंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं. आमी सुटकेचें पुस्तक वाचता दिसांनी पयलें वाचप आनी दुसरें माथ्यूसाचें शुभ वर्तमान. इस्रायल पर्जा तांबडो दोयऱ्या पांय भिजय नासतना आलतोडी सान पोलतोडी वेता आनी देवान केल्लें व्हडलें अजाप तांच्या दोळ्यांनी पळयलें. इतलीं अजापां देवान तांच्या फुड्यांत केल्यात. पूण थोडो वेळ जालो म्हणटूच आपणाक जाय तें मेळना म्हणटूच देवाचेर उलयतात. माथ्यूसा शुभ वर्तमान देवाचें उतर बियां सर कोत्ता. आमी बियां ह्या दिसांनी आमची शेतां रोयता दुसरी वस्तू रोयता बीं घालता सर कोत्ता. तर आमी ही वाचपां आयकून आमचें जिवीत जेजू जाय ते भाशेन आमी बदलुया. आनी मिसान आमकां फावो तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाच्या फुड्यान पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीलो
म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मना चिंतून तळान उच्चारून वायट धरून बरें सुरून म्हजो अपराध म्हजो व्हडलो अपराध सदांच वामरीक सगळ्या देवतान भोगतात आनी तुमकां भाव भयणींनो तुजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं नदी कोरात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. कोण वाड्या बापा तुजे भुरग्यांचे दयाळ दीस घाल. जे कुरपेच्या देण्यांनी ताका उदीक उदीक बोर. भारतान बोरवाशान आनी मोगान ताका उर्बेवंत कोर. तुजी आज्ञा सदांच पाडूंक ताका तीर आनी जागृत करून दवर. हें मागता आमचे सुमियाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्य आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेत राजभोग चलयता सासणांच्या सासणान. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिमा तावन भायर सरून इस्रायलाच्या पुतां दुवांची सगळी उरपूंच इजिप्तांतली भायर सोदतोच दुसऱ्या म्हयन्याच्या 15वे तारखेर एलीम आनी सिनाय मोदें आसलोल्या सिनाच्या ओरोण्यांत पावली. आनी इस्रायलाच्या पुतां दुवांची सगळी उरपूंच मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. तांणी म्हटलें, इजिप्ताच्या देसान सोरेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात? तुय मासान बोलल्या आयदोणांशी बसून आमी पोटभर उंडे खाताल्यो. हे सगळे उरपोंचीक बुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या ओरोण्यांत हाडल्यात. तेन्ना सोरेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, हांव तुमकां स्वर्गार तावन पावसा भाशेन उंडे धाडटलो. 2 दिसा आपणाचो दिसपट्टो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजो कायदो सांबाळटात वो ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. 6व्या दिसा पुंजला ते तयार करतोच दिसपोटी एकठांय करतात तांचे परस तें दुपेट जातलें. आनी मोइजेसान आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतां दुवाचे आख्खे उरपोंचीक अशें सांग, तुमी सोरेस्परा मुखार येयात कित्याक ताणें तुमचे शीण आयकल्यात. आरोन इस्रायलाच्या पुतां दुवा कडेन उलयतना तांणी अरोणाचे वाटेन नदर मारली आनी तांकां कुपाच्या रुपान सोरेस्पराचें वैभव दिश्टी पडलें. तेन्ना मोइजेसा कडेन उलोवन सोरेस्परान म्हटलें, इस्रायलाच्या पुतां दुवाशी शीण हांवें आयकलात. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मोदें तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सोरेस्पोर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोव उंडे आयले आनी सगळें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या मैदाना भोंवती दोव पडलो. दोव वेतोच ओरेणाचे सगळे जमनीर कवलां भाशेन कितें बारीकशें दिश्टी पडलें. तें पातळ आनी बर्फा भाशेन आठवलोलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुतां दुवांनी म्हणलें, माना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हणलें, तें तुमकां सोरेस्पोर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. देवान तांकां सर्गींचो उंडो दिलो. सगळीं बारबर म्हणुया.
देवान तांकां सोर्गींचो उंडो दिलो. आपणाक रुजता तें जेवण मागून आपल्या काळजान देवाची परिक्षा केली. देवाचेर आड ती उलोवंक पावली. ओरोण्यान पोंगटी घालून जेवण वाडूंक देवान कशें तांगतलें अशें ती म्हणटाली. जबाब: देवान तांकां सोर्गींचो उंडो दिलो. तोरी आसतना मोळबाच्या कुपाक ताणें हुकूम घालो. सोर्गींचें दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरी ताणें माना धाडलो. सोर्गींचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब: देवान तांकां सोर्गींचो उंडो दिलो. मनशांनी केलो बोलिश्टांचो उंडो दादोशी जायसर. ताणें तांकां जेवण दिलें. मोळबातावन उदेंतीचो वारो ताणें सोडलो. आपले पोदवेन दोकिनीचो वारो सुटयलो. जबाब: देवान तांकां सोर्गींचो उंडो दिलो. दुली भाशेन मासाचो पावस तांचेर धाडलो. दर्या देगेवेले रेंवे इतलीं पाकांची सुकणीं तांच्या पेण्या मोदें तांच्या तोंबून भोंवती तीं देंवून पडलीं. जबाब: देवान तांकां सोर्गींचो उंडो दिलो. उद्गार. देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. Servespor तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. ते दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोयऱ्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले ओड जमे तशें आयले की तोड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां ओपारींनी सबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वंपी वंपूंक गेलो. वंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी ताणें तें केलें. आनी दुसरें कोडपी जमनीर पडलें. थंय चड अशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें. पूण वो तेतूच करपलें आनी पाडाना म्हणटो सुकलें. एर बी कांट्या मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून दवरलें. एर बऱ्यो जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसल्यांनी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणींनो, आमी सुटकेचें पुस्तक ह्या दिसांनी वाचता, आयकता. एक्झोडस. आनीक देवान इजिप्तांतल्यान इस्रायलाक वो पालेस्तिनाक येवपाक लांब वाट विचून काडली. लांब वाट. कितल्या वर्सांची? 40 वर्सांची. आमी 2013 जेरुजाल्याक गेल्ले आनी जेरुजाल्यांतल्यान इजिप्तान गेले. सकाळीं 9 वरांचेर बासीचेर बसले आमी आनी सांजे रातीक 7 सिनाय दोंगराचेर पावले.
सकाळ बसल्यार सांजे पावतात. पूण 40 वर्सांची वाट देवान ताका विचून काडली. 40 वर्सांची. आनी फकत परिक्षा करपाक, ह्या लोकांची परिक्षा करपाक. जेन्ना आमची बासायल्लो देश सर्ग जावन आसा आनी आमकां जण एकल्याक वर्सां दिल्ल्या त्या संवसारान आमची परिक्षा करपाक. खरें सर्ग आमकां फाव वो ना, आमकां परिक्षा करपाक. हेच भाशेन 40 वर्सां ताका वाट विचून काडली ताची परिक्षा करपाक. हो लोक 40 वर्सां कितें करतलो? खरेंच म्हाका विस्वास रावतलो वो विसरतलो? आनी भोव थोडीं बासायल्ले देशांत पावलीं. भोव थोडीं दादले 6 लाख भायर सरले इजिप्तांतले, दादलेच. पूण परिक्षा कोत्तूच लोकांची फकत 2 जाण पावले इज्रायलांत. इजिप्तांत भायर सरले ते 2 जाण पावले. कोण ते? जोशुआ. दुसरो कोण? दुसरो कोण? कालेब. कालेब. देवान देवळ्यो अजापां करून दाखयलीं. 10 खास्त्यो धाडल्यो फारावचे आनी पर्जेचेर. हे खास धड्यान लोकांनी पडयलें थंयसर, खास धड्यांनी. पूण विसरलो लोक. आतां निमणे व्हडली वस्त केली, दोयऱ्या सुकयलो. आलतोडिसान पळयता वयता आसतना दोयऱ्या सुकयलो भिणान बांद. आनी पांय भिजोन आसतना पासार जाले. अद्दे व्हडलें अजाप, व्हडलें अजाप. आनी जेन्ना देवान सांगलें मोइजेसाक, आतां तुजे हात पाटूय, कित्याक फाडल्या इजिप्ताक तुमकां धरूंक येतात. आनी तेन्ना पोत्तून उदक बाराबर आयलें. आनी तेन्ना सगळे इजिप्तकार बुडून मेले. हें व्हडलें अजाप ताणें पळयलें, व्हडलें अजाप. मातसो वेळ जालो, जेवण मातशें उणें जालें ताका. भूक लागली. उलोवपाक लागली, देवाचें उलोवपाक लागली, मोइजेसाचेर उलोवपाक लागली. कितें हाडलें आमकां? आमकां हांगासर कितें हाडल्या? आमकां फोंड नासलें इजिप्तांत? फोंड नासलें? त्या पासत आमी विसरता. आनी म्हणटा हांव, देवान म्हाका हें दिवंक ना, तें दिवंक ना, तें दिवंक ना. आमी विसरता भिडांत बांद. पूण दिलां तें आमी उगडास करिना. इतलें देवान म्हाका दिल्लें आहा तें आमी विसरता. दिल्लें आहा तें विसरता. आनी जेन्ना इल्लोशें म्हाका उणें जालें, देवान हें दिवंक ना, तें दिवंक ना, हांवें एकूच संवसारांत वचूंक नासलो जाल्यार म्हाका बरें जाता आसलें, अशें कितें घडलें भिडांत बांद. आनी सगळें देवान ताका जिखयलें. तें देवान जिखयलें. इज्रायल परजा झुजारी न्हय, आतां झुजारी. इज्रायल परजा झुजारी न्हय, देवान जिखयलीं. सगळीं झुजां देवान जिखयलीं. पूण जेन्ना वेळ पावलो जोशुआन हातान घेवपाचो, तेन्ना देवान मोइजेसाक सांगलें, इस्पाय धाड पळोवपाक. इस्पाय धाड. ते मनीस कशे आहात, तुमच्या लायन तेंच्या लायन झुजोंक जातलें ना जातलें, इस्पाय धाड. आनी इस्पाय धाडलें. आनी इस्पाय धाडटूच पोत्तून येयले. कितें दिसता तुमकां? जिखतले वो पिळ्यार जातलें झूज? चडशे जाणां म्हळ्यार आमी पिड्यार जातले. आमचे लायन जावचें ना झुजूंक. व्हडले मनीस हे मनीस, व्हडले लांब. फकत 2 जाण सांगलें, जोशुआन आनी कालेबान, आमी जिखतले. आमी जिखतले. भायर सरले तितले 2 जाण पावले. सगळे अरोण्यान जल्मल्ले. दुसरे पावले ते बासायले दिसांत अरोण्यान जल्मल्ले. इजिप्तान न्हू, इजिप्तान 2 जाण पावले भिडांत बांद. भायर सरले ते. कित्याक तांणी दोगांयनी येवन सांगलें, आमी जिखतले. कित्याक आमी झुजचे ना, देव झुजतलो आमचे पासत. हो भाट तांचे सगळें आसलो. तर देवाच्या अजापा आमी भोगल्यान जायते आमच्या जिवितांत, जळ्या जिवितांत मातशें कितें उणें जालें म्हणटच आमी
गुणगुणल्या देवाचेर, गुणगुणल्या देवान 40 वर्सांची वाट विचून काडली तपासणी करपाक. आनी आमचो वेळ ह्या संवसारांत आमची जण एकल्याची देव तपासणी करता, दिता जाय तें. पूण एक वेळ येता आमकां वस्तू आसना, जायत्यो वस्तू आसनात आनी आमी गुणगुणूंक लागता. ही आमची तपासणी. आमकां स्वर्ग मेळपाक ही आमची तपासणी. घेऊया C23, पेज नंबर 38. C23. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानतासणी जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळे बोल्यो तुका भेटोवंक, जे पोरजेक तुवें फरमायिल्लें ते सगळे आतां सोंपोवन जेच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपुर्णायेक पावयले. तो जेजूचो योद नाच आमी तुका भोक्तीन वंपता तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाचे देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय, तशें आतां आमी जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सुवणेक फायद्याक जावची कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर कडे आनी सत्य आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजे तर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाते आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावन ती आमकां आमचे सुम्या क्रिस्ताची कुडे आनी रगत. आपले कुशेन कोश मोरांक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें,
हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेशपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावत केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेज कुडार गो शिवतेल्या आमास मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेडेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान उजदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमची जण एकल्याची ह्या संवसारांत परिक्षा जाता. सर्ग दिवंक सोदता देव आमकां सगळ्या रचल्यांत स्वर्गार वचपाक. पूण जेन्ना ही परिक्षा जाता तेन्ना आमच्या सगळ्यांक जायतीं अजापां केल्ल्यान जायतीं अजापां. पूण वेळ येयलो म्हणटा इसोत्ता आमी आनी कितें आमकां मेळोंक ना ताजेर आमी गुणगुणटा. इज्रायल प्रजा गुणगुणटाली. तर भिडांत बांदव सदांच ध्यान केल्ल्या अजापां उगडास करून आनी ताका अर्गां दिवन हें देणें मागून सगळें आमच्या आपा म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा. तुजें राज्य आमकां येवं, तशी संवसारांत जा. तुजो दिसपरो गिराय जायज आमकां दी आनी आमचे गोल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां वस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकडे जिता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान अत्रेकता. तर आमकां जुदार काकुती सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय.
सुमेश क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूच तिका एकवडान सांबाळ जो शेतां राजवत चलयताय सासनांच्या सासनात सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दी देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ओ जेजू ह्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा त्या शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Jesus.
प्रार्थुया. देवा आमचे बापाचे भुरग्यांचेर माया मोगाचे दीस घाल. सर्गीचे देण्यान आमकां भरलें तर आदलें पातकी जिवीत सांडून आमच्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सासोत आदाराची माई कोणे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या शास्त्रांच्या सर्वासांची कोटा जायती पावटी आदी निर्भागी जावन पडली. हांवें तुका वळख केलो ना. तुजे मजतीन आनी जैत व्हरतलो. तूं म्हाका तुका केल्या येता पातकाच्या आदना मागण जायत म्हूण आनी हांव परातून म्हाका तुका दिसता ते प्रमाणे सदांच तुका उलो करूं म्हणून तुका आदाराची माई नव्यान सांगून सासोत आदाराची माई Sremoden Sodoi and Sodoi Zopuchi. Parione Dasme, Apiatinetko, Atanam Shaman, Sasota Darchimai, Mandi, Provole, Sodoi, Ostoriamoden Sodo, Anisodoi Zopuchi. Nagati Breda Chemai. Ama Sasota Darachi Mai Tujaburia Pasot Vinoti Kor Namandri Pembole Sobespo Janasa Osramade Sudoi Anisodoi Zopu Jesu Bagati Breda Chemai Ama Vinoti Kor Atania Chamana Chavarame Paiganti Marie Odustasa Korea, Mozotko Roskot Kalsacha, Jepaso, Zasharadin Devacha Mireshi, Vinodkor Sokya Devak Petrolia Ustoria Paso, Pavokor Tuzadan Sokya, Chemata Tuzasaskansa. Tuka kelia amco asroi saibni, Adatinar Vasani Duki Kotini. येसुम्या क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करूं सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जे अजापाचेर उपकार आमी मान दिता. आमी मागता जे लागीं आमकां जावन आमकां फावो जावन तुज्या मायपणाचो आशिरो भोगूंक पावत सदां काळ फोड तुजे सोडूंचो तुजो जेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमचो आदार सायबणी सुम्याच्या नांवार सुम्या म्हजे मागणे आयक. सुम्या आसूं तुमचे सवें प्रार्थना तुका सुम्या देवा
हे जे चाकरांक फाव कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनुद्वन आदारान बागोवन सदांच आंकवामरेचे ती निवारूंक आनी काळाचे कोंतींतली आमी भोगूंक पावूंक आमचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमचो सुम्य क्रिस्त आसून तुमचे मदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुका सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान जोटोन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या सांगाती जे आतां राजवट चलयता सासनांच्या सासतांक सासोत आदाराचे मायेचे मागण्या वरवीं सुरदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वर दिवं आनी सदां काल तोगूं घेऊया U23 पेज नंबर 241 U23